प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस जावं दिता. आयज आमी नियाळ करुया स्तोत्र 30 आनी 7 बोड 5 आनी 6. तुजे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल, ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाट्या दिसा पुरी उदेतलें, तुजें प्रमाणीकपण दनपारच्या वता उरी परसळटलें. आमेन. जेजू कारका. देवाचें उतर आमकां सांगता की तुगे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल म्हणून. सर्वेस्पराच्या हातान घालप म्हणजे तेगे उतरां तूं सबमीट कर. जें तेगे उतर सांगता तें तूं कर आनी उतर पाळ आनी ताचेर विस्वास दवर. चड गरजेचें देवाचेर विस्वास दवरपाक. एक जाय पाटी उतर सोंपें आसता तें करूं आमकां इजी लागता, पूण एके पाटी तें दिसता की हें उतर आमकां सांगता तें म्हाका जायना करपाक, डिफिकल्ट दिसता. आमगे मतीन चिंतल्यार तें आमकां डिफिकल्ट दिसता. पूण देव म्हणटा तरी तूं तें उतरां सबमीट कर. तें उतर सांगता तें तूं कर आनी देवाचेर विस्वास दवर. तो देव आमगेलो विस्वासी देव. तो आमकां फटयना. आमी जायती विस्वासी रावपाक आमी चुकताय. देवा विस्वासी रावपाक आमी चुकताय, म्हळ्यार देव चुकना. तो सद्दां विस्वासी. एके पाटी सिट्युएशन असो आसता आमगे लायफान की दिसता की देवान आमकां फटयलो म्हूण, पूण ना, ही इज स्टील फेथफूल. आमगे सिट्युएशना प्रमाणे आमी बदलताय. बरो सिट्युएशन जाल्यार आमी देवा वाखाणटाय. कितें रॉंग आमकां नाका तेशें को जालें जाल्यार आमी देवा शेणटाय, पूण तेशें न्हू तें. कित्याक म्हणटा की देव गॉड हॅज गुड प्लॅन्स फॉर अस. देवागे उतर म्हणटा जेरेमाया 29:11 that he has good plans for us, plans to prosper us. तेगे यूज होवन आमचे पासत बरी यूज होवन गुडी आतां आमकां तें दिसना जायत, पूण मुखार आमकां तें दिसून येतलें. that God is for us. देव आमचेर केन्ना अगेन्स्ट ना. he is for us. he is a loving God, merciful God. praise God. so आमी ताचेर विस्वास दवरपाचें चड गरजेचें. एक पाटी एक सिट्युएशन येता, आमी प्रे कोताय आनी तें सिट्युएशन बदलता. म्हणजे लायक फॉर एक्झाम्पल ओके आतां मुगे कुडीक कसली दूख आहा, हांव रोजार कोता, प्रे कोता, भावार दवरता जेजूचे आनी हांव सत मानता की हांव जालें म्हूण बरें. आनी तूं जाताय बी इन्स्टंटली तुका ती रिलीफूय येता. प्रेज गॉड. पूण एक पाटी कितें जाता, एक सिट्युएशन येता, तूं प्रे कोता, तूं भावार्थान रावता, पूण तें सिट्युएशन आलोय ना आनी दोलोय ना, कांय जायना सिट्युएशन. इट इज एज इट इज. सो इन दॅट सिट्युएशन ते सिट्युएशनांतल्यान पास देखून जावपाक तुका देव कुरपा दिता. तो देव आपल्या ती ग्रेस ओतयता तुका, तुजी तो ग्रेस ओतयता. फॉर एक्झाम्पल शेद्राक मेशाक एंड अबेदनेगो इन द बायबल. हांव कित्याक दिता कित्याक सगळीं जाणाय तें, ताका लागून हांव तें उगडास हाडटा की शेद्राक मेशाक एंड अबेदनेगो दे न्यू, ते सांगताय तेका राजा सांगताय की आमगे देव आमकां साल्वार करपाक जाता आमगे देवा कडेन, पूण तो कोरी नाय जाल्यार नो प्रॉब्लेम, कांय ना. म्हळ्यार आमी तुका आमगे तकली बागोवपा नाय. वी विल नॉट बाव डावन टू यू. ते राजा सांगताय ते नेबुशदनेझार तेका सांगताय आमी तुका भाव करपा नाय. आनी दे गो थ्रू दॅट फायर. ते उज्यान तेंक घाताय, पूण ते उज्यान लासताय ते ना. सो देव कितू विस्वासी तो. ते आपल्यागे उतराचेर उब रावल म्हणून देव तेंकां ते उज्यांतल्यान वता. ते कोण वताय ते सायडीन ते कोडोन वयताय ते उज्या हेज्यान तेगे गोरमेंट, पूण तेंकां कांय जायना. ते वयताय ते उज्यान आनी तेंकां वास सुद्दां येना. ते उज्या वास देखून ना, तेंगे केंस ना, म्हूण ते हेड कितें आसता तेगे तकलेन तें देखून तेगेलें कांय जायना. प्रेज गॉड. दे आर एज गूड एज दे वर. प्रेज गॉड. So that उतर म्हणटा even if you go through fire you will not be burnt. पण केदो जात तें when you will not be burnt, when तूं तेजेर विस्वास दवरता तेदो ना. गरज आमगे विस्वास आमगे देवाचेर आसपा, ते रिलेशनशीप आसपा आमगेलें देवा कडेन. प्रेज गॉड. ती कसलेंय सिट्युएशन येवं तूं आलपाना आनी दोलपाना, तुका कांय जावपा दिवपाना. प्रेज गॉड. पूण गरज तेजेर विस्वास दवरपा, तेगे उतरां सबमीट करपा. सो तेणी देखून सबमीट करूं ना. ते तेका राजा तकली बागोवं ना. आतां आमकां तूं बागोयना जाल्यार आमकां मरण येतलें आनी कितें ना. Praise God. They did not agree. तो राजा सांगत तें करपाक ते अग्री जाल ना, because it was against God. Praise God. So very very important to submit to the word as it is. आनी गरज आमी देवाचेर विस्वास दवरपाची. मागीर कितें जातलें, हें केल उपरांत कितें जातलें, देव कितें म्हणटा तो गरज तेंच करतलो. प्रेज गॉड. आमगे जे फायदे आहा, जे तेगे येवजणे प्रमाणे आहा, तें तो आमगेले जिवितांत घडोवन हाडटलो. आमी जायती एज मनीस म्हटल्यार आमकां जायती दिसता हें जावपा जाय, तें जावपा जाय, एशें कोन्न जावपा जाय, तेशें कोन्न जावपा जाय. यू नो आमगे ओन प्लॅन्स आहाय, आमगे मोत बरी चलता. प्रेज गॉड. कितें कोन्न जाय, एशें कोन्न जाय, तेशें कोन्न जाय, हेच भाशेन जावपा जाय. यू नो आमी तेशें कोन्न चिंताय, पूण देव तेशें कोन्न न्हू. प्रेज गॉड. तो फकत गरज आहा तेंच करतलो. गॉड इज गॉड ऑफ ऑर्डर.
आमगेलो कन्फ्युजन हाडना तो कितें हा तेंच करपाचें लायक तो मार्ता मेरी कितें सांगता ओके जेन्ना मार्ता कंप्लेन कोता तो कितें सांगता तेका मार्ता कितल्या वस्तूंची म्हूण तुका दासली एकूच करचें म्हणटा ओन्ली वन थिंग इज इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड सो आमगेलो देव इज गरज हा तेंच तो कोता प्रेज गॉड आनी उपरांत तो म्हणटा की तुजें बरेंपण उजवाड्या दिसा बरी उदेतलें तुजें प्रमाणीकपण दनपारच्या वता बरी परजळटलें प्रेज गॉड उजवाड आनी उजवाड आमगे जिवितां आसता म्हणटा आनी उजवाड कितें कोता काडूक पयस कोता उजवाड काडूक पयस कोता एक न्हू जायते डीप मिनींग हा हे उतरां तुजें बरेंपण योर गुडनस आनी योर रायचसनस प्रेज गॉड सो देव न्हू आमकां केन्ना लोजयेक घालपाना त्या उतर सांगत न्हू लूक टू मी एंड बी रेडियंट म्हणटा एंड यू वील नॉट बी पुट टू शेम जी कोण देवागे भुरगीं तो केन्ना लोजयेक घातलो तेणें लॉस आपल्याचेर घेयली जेजून लॉस आपल्याचेर घेयली आमकां ग्लोरी मेळपाक आमकां हें मेळपाक बरेंपण मेळपाक सो तो आमकां लोजयेक घातलो तेजे विस्वास दवरता तेका जी कोण तेगे उतराचेर विस्वास दवरताय तेंकां तो केन्ना लोजयेक घालपाना प्रेज गॉड तेंगे तकली सदां उंच आसतली लायक यू नो म्हणजे आमगे मान तो खाला घालपाक दिवपाना लायक लोक आमकां जायत पाटी बोट दाखयताय प्रेज गॉड पूण देव दाखयना देव आमकां उंच उबान दवरता प्रेज गॉड थोडी म्हणटाय न्हू तूं कितू बाळतान हा तुगे कितें जालें तुगे कितें जाता अशें करून आमकां लोक हें कोताचे आमी उतराचेर रावताय तेदोना प्रेज गॉड बट यू स्टील कंटिन्यू राव ते उतराचेर जे देव देवान तुका दिला प्रेज गॉड आनी तो तुका वयर काडटलो प्रेज गॉड आनी इन द मिड्स ऑफ इट जेन्ना तूं तितूंतल्यान हें जाता वेन यू आर गोईंग थ्रू दॅट कितें तुगे सिट्युएशन हा लायफान आनी यू आर गोईंग थ्रू इट ओके तुका दिसता तें जालो ना अजून ते टायम आहा फुडें जावपाक प्रेज गॉड इन दॅट टायम देव तुका शांती दिता देव तुका शांतीन दवरता तुका जॉयफूल दवरता तुका रेडियंट दवरता तुका बरो करून दवरता अशें करून म्हणजे अशें करून सॅड दवरना तो तुका प्रेज गॉड The joy of the Lord is your strength in the midst of that whatever your situation is जे तुका दिसता की अजून तेगेलें म्हणजे यू आर नॉट एबल टू सी द मॅनिफेस्टेशन तुगे लायफान कसलें सिट्युएशन हा आनी तेज तुका अजून आन्सर मेळ्ळो ना ते कितें तुगे अजून जायन येयलो ना प्रेज गॉड यू जस्ट होल्ड ऑन टू गॉड्स वर्ड तूं राव थिंगा प्रेज गॉड तूं देव उतर दोन राव आनी देव तुका हें कोतलो कितें सांगिल्लें तेणें तुजें प्रमाणीकपण दनपारच्या वता वरी पडजळटलें प्लीज गॉड देव सांगता तें तो कोता टायम लागत बट इट वील बी डन वी जस्ट हॅव टू सबमीट टू हीज वर्ड तेगे उतरां आमी सबमीट कमिटेड रावपाक जाय ते उतरां प्लीज गॉड आलपान वन दोलपान आनी दोलोता तेन्ना तो तुका करपाक दिता तितूंतल्यान वचपाक प्लीज गॉड एंड यू वील सी तूं चोयतलो प्लीज गॉड देव तुका उंच उबारून दवरतलो प्लीज गॉड थँक यू जीसस सो प्लीज गॉड संवसार कितें म्हणटा की एकू लायफ ती आमी मोजीन सारपाक जायी आमी यू नो आपलेपणान सारपाक जायी यू नो संवसार म्हणटा वी हॅव वन लायफ इज शॉर्ट लायफ इज टेम्पररी मेक द मोस्ट ऑफ इट अशें म्हणटा पूण देव म्हणटा ना ते जिविताको तें जिवीत फोडादीक न्हू तें जिवीत निसवटना वता तुका पूण जेन्ना तूं तुगे जिवीत देवाच्या उतराचेर मांडून हाडटा प्रेज गॉड यू हॅव इटर्नल लायफ इन अबंडन्स प्रेज गॉड सो आमी let's surrender ourselves to God's word. Praise God. Let's submit ourselves to God's word. Praise God. Jesus Garga. Amen.